आमचा समाज जो आसा तो गांवांनी विखुरलेलो आसा आनी तो असो मागासलेलो समाज आनी आमच्या समाजाक कर्नाटकांत आनी महाराष्ट्रांत ह्या दोनूय स्टेटीक रिजर्वेशन आसा ते रिजर्वेशन कॅटेगरी भितर येतात। आमच्या समाजान काही पयलीं जेन्ना आमकां रिजर्वेशनाची गरज नाशिल्ली तेन्ना आमी रिजर्वेशनाची गरज ना म्हण प्रामाणीकपणे सांगले। खरें म्हळ्यार सरकारान ताचो आदर करपाक जाय आशिल्लो आनी तो आदर करना जेन्ना आमकां आज दिसलें की आमच्या भुरग्यांक रिजर्वेशनाची गरज आसा शैक्षणीक हातूंत आनी नोकरीच्या हातूंत चड करून शैक्षणीक हातूंत जेन्ना गरज आसा कित्याक गरीब समाजाक कॅपिटेशनाचेर आनी हाजेर भितर वचपाक शक्य जायना। आज 3 तालुके धारबांदोडा, सांगे आनी केपें हे जी आमची कम्युनिटी आसा गोमंतक मराठा समाज हांकां आमी एकी कडेन हाडून हे जे ओबीसीची आमची मागणी आसा ही आमची मागणी जी आसा ही आमच्या खऱ्या गांवांत जे लोक रावता हेंची मागणी आसा। आज परिस्थिती अशी आसा की ह्या भुरग्यांक आज आमी शिक्षण घेवपाक म्हणटा की आमी फुडें आसा म्हणून आमचो समाज, पण हें शिक्षण जर आयज प्रोफेशनल कॉलेजीक वतले किंवा कॉलेजीक एडमिशन मेळटलें आज रिजर्वेशना खातीर आमच्या भुरग्यांक एडमिशनां मेळना। हो एक ज्वलंत आनी एक मोठो एक संकश्ट आमच्या समाजा फुडें उबो आसा। कित्याक आज जर कितें जातलें जाल्यार लोकशाहीच्या हितून आमकां आंदोलन केले शिवाय कांयच मेळना। त्या खातीर आमी लोकांक हांगा हाडून आमी एक जागृती करून तांकां एक मेसेज दिवपा खातीर आयल्या की जर आमकां जर ओबीसी दर्जो हे इलेक्शन सोंपच्या पयलीं जर आमकां हे गव्हर्मेंट दिना जाल्यार आमी गुलो मारल्यार आज पणजे सारकिल्या आझाद मैदानाचेर सुद्दां आमी जमून हांकां ह्या गव्हर्मेंटाक आमी हाक पडटले की आमकां ओबीसी करा म्हणून। आमकां जाय म्हणजे जी परिस्थिती आज आमच्या गांवांतल्या लोकांची जाल्ली आसा हे रिजर्वेशना खातीर, हे रिजर्वेशन फक्त आमी म्हणटा की एज्युकेशनाकूच, तर आज आमचे भुरगे शिकून सुद्दां कितें उद्योग करतले जावं जे कितें सबसिडी कितें घेतले गव्हर्मेंटा कडल्यान जाल्यार आमकां हें साधन नासल्या कारणान आमकां ती घेवपाक मेळना। बाब आमचे उदय भाटलीकर आहा तेंच्यांनी वेवस्थीत समाज हो कसो फाटीं उरलो आनीक समाजाचेर कसो अन्याय जालो तें तेंच्यांनी आपल्या भाशणांत सांगलेलें आसा आनी तेंच्या मताक आमी समज आसा। एक बरे मार्गान सरकाराक सांगून हो जो प्रश्नाचो सुटाव करपाचो ते प्रयत्न करतात।